टुरिस्टा बरोबर कशें वागता, टुरिस्ट पब्लिका बरोबर कशें वागता, आमचे पुलीस एक्झॅक्टली कितें करता, खंय ट्राफीक कंजेशन जाता आनी खंयच्या लेनींनी कशा पद्दतीच्यो खरेच इलिगल एक्टिविटीज कितें चलता ह्यो पळोवपा खातीरय बी सो दॅट ओवरऑल मॉनिटर केल्या उपरांत एक काही गजाली म्हज्या मुद्दामून लक्षांत आयल्यो म्हणजे आमच्यो बऱ्यो प्रॅक्टिसीस आमच्या होम डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें आसा त्योय बी आनीक आमकां प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय, फर्दर इम्प्रुवमेंट जी आसा पळय न्ही पुलिसिंगान कितें करपाक जाय तें पळोवपा खातीर म्हणजे कंटिन्युअस पेट्रोलिंग आनी विथ द क्लोजली पेट्रोलिंग आमचे पुलीस डिपार्टमेंट करीत आसता. बिचाचेर तशें पळोवंक वचत जाल्यार 24/7 दृश्टी सर्विसीसच्या बरोबर आमचो PSI आनी बाकीचे पुलीस थंयसर डिप्लॉय केल्ले आसा. नो डावट अजुनूय आमकां पेट्रोलिंग आनी पुलिसींग करपा खातीर एडिशनल पुलीस फोर्स हे आमकां घालचे पडटले. नेक्स्ट टुरिस्टीक सिजनात आमी एडिशनल पुलीस फोर्स हे डिप्लॉय करपाची थंयसर तयारी आसा. रिक्वेस्ट आसा की जे जे टुरिस्टांचेर अशा पद्दतीन टाउट्स आसतले, खंयचे मसाज पार्लर आसतलो किंवा आनी कितें आसतलें अशा पद्दतीन तांकां जर फसयले गेले जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या स्टेटीत वचून कंप्लेन दिवच्या पेक्षा आमचो नियर बाय पुलीस जरी आसा त्या पुलिसाक सुद्दां जरी सांगलें आसत जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन आमी रोखडेंच घेतले. हांगासर कसल्याच पद्दतीचें प्रॉस्टिट्यूशन चलचें न्ही हाज्या खातीर आमचो पुलीस फोर्स 100% आमी पुराय काळजी घेता. काही प्रमाणात आजपर्यंत कंटिन्युअसली मॉनिटरींग म्हणजे प्रोएक्टिव्ह पुलिसिंग जे आसा पळय हें स्टार्ट करपाक लायला इन सिव्हिलान हेन्सफोर्थ म्हणजे आतां जरी इन रेनी सिजनान टुरिस्ट चड नासले आसत जाल्यार फॉर फॉर नेक्स्ट सीजन रिवायव जाता आसतना इन सिव्हील आमचे पुलीस जे आसा हे खूब मोठ्या प्रमाणात आसतले. आमी पळयता की हॉटेल कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट आनी बाकीचे जे आसा पळय तांकां टुरिस्ट विजीट करता हाजेर टुरिजम एक्टातूय बदल करून तांकां आमी ऑलरेडी जेंचे बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स थोड्यांचे 12 पर्यंत 1 पर्यंत 4 पर्यंत अशी आमी लायसन्सां दिल्ली आसा. बट देर इज नॉट सेपरेट आमच्या कडेन आमी मसाज पार्लर म्हणून लायसन्स ना तर आमच्या कडेन हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत स्पा म्हणून रजिस्टर्ड आसा. हांवें फाल्यांच्यान आमच्या सगळ्या नॉट ओन्ली इन कलंगूट बट सगळी पुलीस स्टेशनांनी जितके कडेन इल्लिगल मसाजीस चलता तितके सगळे क्रॅकडावन करतले. खंयसरूच इल्लिगल मसाजीस चालू उरचे ना. जेणी ऑफिशियल रजिस्टर्ड स्पा लायसन घेतला आनी ऑफिशियली देर इज नॉट क्रॉस मसाज इज अलाउड. ओन्ली देर इज एन ऑफिशियली स्पा इज अलाउड म्हणजे ब्युटी पार्लर स्पा किंवा हॉटेलांत चलता आसत जाल्यार तेच अलाउड आसतले. ताच्या खातीर तांच्या कडेन आसलेली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट त्यांच्या कडेन म्हणजे आमी हेल्था कडेन रजिस्टर करता आसतना थोडे जाण आयुर्वेदीक स्पा घालता तांच्या कडेन आयुर्वेदीक डॉक्टर्स आसात कंपल्सरी आसा किंवा तांच्या कडेन स्पा पंचकर्म थेरपिस्ट जर आसले आसत जाल्यार ते रजिस्टर्ड आसपाक जाय. आनी हे सगळे चॅक केले वयतले आनी इल्लिगल मसाज सगळी मसाज एक सुद्दां हांवें जर आय हॅड गिवन इन्स्ट्रक्शन फॉर माय SP नॉर्थ आनी SP सावथ अशा पद्दतीचे हेन्सफोर्थ एक जरी मेळ्ळे जाल्यार ज्या पुलीस स्टेशनच्या हेतूर मेळटा जाल्यार दॅट PI वील रिस्पॉन्सिबल हेन्सफोर्थ. आमकां जर फाल्यां सकाळी खंयसरूय आमी आयडेंटिफाय जाले आनी अशा पद्दतीचे इल्लिगल मसाज जातले जाल्यार PI रिस्पॉन्सिबल धरलो वयतलो. त्या खातीर इवन दो तेजे PIचेर एक्शन जातली. दॅट्स वाय यू हॅव टू आयडेंटिफाय दॅट एंड बंद करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजेर आसा. ऑल द सर्विसीस म्हणजे तेंच्यो ज्यो सर्विसीस ज्यो टुरिजम हितून सर्विसीस जितक्यो चलता तितक्यो टुरिजमा कडेन रजिस्टर्ड आसपाक जाय आनी इवन दो इन पुलीस डिपार्टमेंटांनी रजिस्टर्ड करपाचें ताका आमी स्ट्रिक्टली करतले. ओके फॉर टुरिस्टा खातीर तेंच्यांनी ऑनलायन कंप्लेनींग हांवें जशें म्हटलां की ई पुलिसींग जें आसा पळय तें ऑनलायन ताका ऍप किंवा तशा पद्दतीचो आमी लॉन्च करपाच्या विचारान आसा. म्हणजे खंयचोय टुरिस्टाक जर ताका कंप्लेन करपाक जाय आसत डायरेक्टली ताणी तो ऍप रजिस्टर करून कंप्लेन करची सो दॅट पुलीस वील डायरेक्टली गो देर आनी ताका जी सेक्युरिटी सर्विसीस जाय ती दिली वयतली. ओके पुलीस वील व्हेरीफाय म्हणजे त्यांचे आयडेंटिफिकेशन जे रेस्टॉरंट्स किंवा बाकीच्या हितून काम करता जर इल्लिगली कोण काम करता आसत जाल्यार त्यांचे व्हेरिफिकेशन हे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान एटलिस्ट रेग्युलर बेसिसाचेर करपाची तयारी आमी दवरल्या. आनी खंयच्याय बाकी टुरिजम एक्टिविटी खातीर करता आसतना पुलीस डिपार्टमेंटाची NOCs ह्या फुडें आमी कंपल्सरी करतले जेणे करून आमच्या कन्सर्न वी आर नॉट सेईंग टू टेक द NOC फ्रॉम आवर हेड ऑफिस
विल आस्क देम टू इश्यू द एनओसीज फ्रॉम अवर कन्सर्न पुलीस डिपार्टमेंट. ती बी तांकां एप्लाय करिना फुडें मेळटली. पुलीस स्टेशनाची एनओसीज एप्लाय करिना फुडें कांयच ना. फक्त आमच्या कडेन ह्यो एक्टिविटीज आमच्या कडेन डिटेल्स चलता ह्यो आसप ह्यो गरजेच्यो आसा. म्हणून अशा पद्दतीच्यो हे करप ठरयलां की ह्यान फुडें जो ट्युरिस्ट हांगासर येता ज्या पद्दतीत आमी अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीत ट्युरिस्टाक वेलकम करता इन स्टेटीत, ती टुरिजम एक्टिविटी आमची अशीच जर चालू उरतली आसत जाल्यार आमचे कडेन इलिगॅलिटीज ज्यो आसा ह्यो स्टॉप जावप गरजेचें आसा. ट्राफीक करपाची प्लॅन जे ऑलरेडी तयार केला. म्हाका खबर आसा आनी कोस्टल कळंगूट आसतलें, अंजुना आसतलें किंवा पेडणे आसतलें एडिशनल पुलीस स्टेशन्स कोस्टल बेल्टाक दिवपाची तयारी आसा. त्याच भायर कोस्टल पुलिसिंगा खातीर एडिशनल पुलीस फोर्स, ट्राफिका खातीर एडिशनल पुलीस फोर्स इन कोस्टल लायन हे दिवपाची तयारी आसा. एडिशनल पुलीस फोर्स सगळ्या बाबतीत म्हणजे कोस्टल पुलीस म्हणून ट्राफिक पुलीस इन कोस्टल इन टुरिजम बेल्ट ताज्या खातीर आनी एडिशनल पुलीस स्टेशन हे करपाचे जे आसा जेणे करून वी वॉन्ट टू एन्श्युअर म्हणजे कसल्याच पद्दतीचो क्रायम हो टुरिजम बेल्टात इदर इन द नॉर्थ अदरवायज इन द साऊथ व जावचो न्ही हाज्या खातीर सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही हेन्स फोर्थ घेतली वतली.